आम्ही ऐकले की भाऊसाहेब बांदोडकरी बी बरोबर क्रिकेटर म्हणून नाळे 1-2 फुटतालेत ते काय ना म्हणलेलं तांचो हात या क्लबाक लागलो ओपन स्टेजी आणि स्टेज कडाळ करून कोसळली. आमच्या तोंडान प्राथमिक शाळा पाहून की कल्पना तांच्या मुखार मांडली आणि ह्या वाटचालीक म्हाका दिसता इन्स्पिरेशन पळय आसा ते भाऊसाहेब बांदोडकराचे. स्वर्गस्थ दयानंद बांदोडकार, भाऊसाहेब बांदोडकार. भाऊ हे नाव ऐकले की नदर इतिहासाच्या पुस्तकांकडे वता. आता हांवें भाऊ ऐकला, हांवें भाऊ वाचला, पण भाऊ हे नाव रेलेवंट फुडल्या पिळगे कडेन उरचें त्या खातीर आयज हांव अशा व्यक्तिमत्वाक मेळपाक आयला जाणें भाऊ फक्त लागच्यान पळोवंक ना तर ताजो अणभव घेतला. पुराय गोंया खातीर तांची ओळख म्हटल्यार BJPचे नेते किंवा BJPचे म्हणयारे, पूण आयज हांव आवर्जून तांच्या कडेन भेट दिवपाक आयला जाणून घेवपाक भाऊ म्हळ्यार कितें. म्हाज्या बरोबर आसा फावंडर मेंबर ऑफ शोरांव क्रिकेट क्लब आनी चोडन एड्युकेशन सोसायटीचे प्रेमानंद म्हांबरेबाब. सर, वेलकम टू द शो. आयज आमी 12 तारखेच्या निमतान हो आवर्जून कार्यक्रम करता जाणून घेवपाक की भाऊचे डेफिनेशन बऱ्याच जाणांक वेगवेगळें आसा. प्रेमानंद म्हांबरे म्हणून आनी तुमच्या खातीर म्हणून भाऊ हे डेफिनेशन कितें? आमच्यो ज्यो संस्था आसा आनी एकंदर गोंयाच्या बाबतीन भाऊसाहेबाचें कंट्रिब्युशन हें मोठें आसा. पूण स्पेशली आज हांव 1-2 संस्था ज्यो आज भरभराटीक आयिल्ल्यो आसा अशा संस्थांचे जे म्हणजे फावंडेशन जालें म्हणजे तांची स्थापना जाली हातूनय ह्या मोठ्या नेत्याचो थोडोसो तरी भाग आसा, इन्स्पिरेशन आसा आनी त्या खातीर आमी ताजी यादूय दवरता. त्या खातीर ताजें कंट्रिब्युशन कितें आसा म्हणजे अश्यो अनेक संस्था विशयी ताजें आसतलें, पूण हो एक एग्जाम्पल चोडणाचे बाबतींत. त्यान हें जें आतां आमी आसा पळय हें म्हजें आमचें वडिलार्जीत भाट. म्हजो बापूय 1950 हांगा आयलो म्हणजे हें पळोवपा खातीर आनी हांगाच आमी स्थायीक जाले. हांगा फुडें एक मातयेचें घर आशिल्लें तातूंत आमी रावूंक लागले आनी ताजे नंतर म्हजें शालेय शिक्षण मराठींत जालें, पुर्तुगेजीनूय जालें आनी इंग्लिशीन मागीर. आनी सादारण 1965-66 वर्सा एक क्रेज आयली म्हणजे सादारण त्या वेळार क्रिकेटची कॉमेंट्री आयकप, क्रिकेट संबंदी ह्या इंट्रस्ट भुरग्यां मदीं निर्माण जालो. आनी त्या वेळार कितें आसा TV बी कांय नाशिल्लें, रेडिओ. त्या रेडिओचेर बसून सकाळ पासून आनी एक सुद्दां म्हजी आवय सुद्दां सकाळीं जी पळय सुरू सगळे 5 दिसाचे टेस्ट मॅच आसले जाल्यार सगळो वेळ रेडिओचेर ती कॉमेंट्री आयकताली. इतलो तिका इंट्रस्ट. आमकांय बी भुरग्यांक हें जालो. आमचे कडेन तुमकां सांगता की रेडिओय नाशिल्लो त्या वेळार. म्हणून म्हजो एक फ्रेंड हांगा फिलीप बार्रेटो म्हणून ताज्या घरा कडेन वचून आमी कॉमेंट्री आयकतालो. मागीर हांवें एक ल्हानसो रेडिओ घेतलो म्हणा आनी एक आमचे बरोबर एक ब्लायंड भुरगो आशिल्लो बार्तोलोमेव म्हणून येयलो. तोय बी असो खूब इंट्रस्टेड हातूंत आनी ती कॉमेंट्री बी आयकपाक. आनी तातूंतच अशी इच्छा जाली सगळे फ्रेंड्स आमचे रोमाल्ड फेर्नांड, आग्नेलो रॉड्रिग्स, फिलीप बार्रेटो आनी कितलेशेच अशे भुरगे. आनी केन्ना केन्ना म्हजे नातेवाईकूय मुंबयसून येताले. तांकां तर क्रिकेटचो इंट्रस्ट आशिल्लो आनी तातूंत आमी कितें केलें पयलें क्रिकेट खेळपा खातीर म्हज्या भाटानूच हांगा म्हाका सारकी घट्ट आमी हांगा जंय उबी आसा पळय थंय एक आदलो हो माड न्हय, हो नवो आतां हांवें लायल्लो पूण एक माड आशिल्लो ताका आमी विकेट केली आनी हो सगळो मदलो भाग पळय आसा तो ओपन आसलो आनी ही पीच जाली. आनी हांगा आमी पिडे घेवन पिड्याचे बॅट करप म्हणजे सारकें हें करून मातशें पिड्याचे बॅट आनी टेनीस बॉल किंवा रबर बॉल हे घेवन आमी सादारण हांगा सुरू केली क्रिकेटची. आनी सांजचे एकदां 4 जावं नाका 3-4 वरां हे सगळे भुरगे येवन हांगा ही आनी हो सगळो ग्रावंड कळ्ळें हांगा क्रिकेट खेळप. हे आमचे पयलीं इनिशियली सुरवात जाली. आनी तातूंतसून एक कल्पना आयली की कित्याक आमी एक क्लब करचो न्हय, क्लब करुया. म्हणून हांवें फॉर्मली एक त्या भुरग्यांक सगळ्यांक घेवन आय थिंक आय वॉज एट द टायम 14-15 वर्सांचो. 67 हांव SSC जाला
51 म्हजो जन्म, हय 16 वर्सांचेर हांव SSC जाला. हम्म. सो त्या वेळा हांवें तो शोरांव क्रिकेट क्लब ह्या हम्म. नांवान तो क्लब सुरू केलो. मागीर कितें जालें 1967 हांव SSC जालो, मागीर देपे कॉलेजान गेलो आनी त्याच वेळा हांगा शेषगिरी कोंडूर KS शेषगिरी म्हणून एक टिचर आयलो कर्नाटकांतलो सेंट बार्थोलोमेव हायस्कुलान मॅथ्स शिकोवपाक, आनी तो स्वता कर्नाटक युनिवर्सिटीचो प्लेयर आसलो. आनी ताजो भाव एक प्रभाकर कोंडूर म्हणून, तो तेन्ना 7वेन काय कितें आशिल्लो. हे बी आमकां जॉयन जाले हांगा क्रिकेट खेळपाक. ताका बेजीक हे लागींच रावतालो तो हांगा. आनी तो जॉयन जाल्या नंतर मागीर उलोवप बिलोवप अशें जालें. आतां आमी हे पिड्यांनी खेळटा, हातून खेळटा. तेन्ना आमी कितें रुपया काय 4 आणे अशें कितें काडून एक बॅट हाडलें पयलीं आनी एक बॉल, सीजन बॉल. कितले बॅट आसतले तुमकां खबर आसा? 18 रुपया बॅट. आनी ते पळय सीजन करचे पडटाले तेल बील लावन आनी मेळ्यान असो बॉल घालप, स्ट्रोक काडपाक, अशें हे करून ते सीजन करप. आनी 4.5 रुपया बॉल तो हाडून. आनी आतां म्हणल्यार हांगा काय हें शक्य ना खेळपाक सीजन बॉल. बरेच 1-2 वर्सां आमी हांगा खेळ्ळे त्या हातून. मागीर आमी दुसऱ्या हाजेर गेले आनी त्या वेळा अशी एक कल्पना आयली की आमी आयकल्लें की भाऊसाहेब बांदोडकरूय बी बरो क्रिकेटर म्हणून. तेन्ना तो मुख्यमंत्री आनी जिमखान्यांक बी खेळटा अशें म्हणून. तर सगळ्यांचे अशें जालें चल आमी भाऊ कडेन या, भाऊसाहेबा कडेन या. आनी आमी उठले आनी सगळे भाऊसाहेबा कडेन गेले की भाऊ म्हणलें आमी हें केलां एक क्लब भुरग्यांनी, पण आमचे कडेन हें हाडपाक काय हें ना, दुडू ना, पयशे ना हाडपाक. चला म्हणलो हांगा वचा आंगल्यागेर कितें आनी तुमकां जाय ते हें घेया म्हण लागलो कितें. तशेंच आमी आंगल्यागेर गेले. आंगले तेन्ना ताजे फामाद हे स्पोर्ट्स शॉप. थंय गेले आनी सगळो किट पळय आमी एक सीजन बॉलान खेळटलो जाल्यार ते बेठे पांयांनी उपकारना न्ही. पॅडां जाय, हे जाय, सगळें जाय आयुधां. सगळीं पॅडां बिडां आनी हें करून सगळें किट आमी घेतलो आनी आयले हांगा. आतां काय ह्या भाटान काय खेळोवप उपकारना त्या सीजन बॉलान. आतां म्हणलें एक ग्रावंडार या म्हणून आमी मागीर हांगा एक लागींच लिब्रा फेब्र कपेल म्हणून आसा, ताचे फुडें एक ग्रावंड आसा, थंय आमी खेळपाक गेले. फाटांतल्यान ग्रावंडा पर्यंतचो प्रवास. ग्रावंड तरी तुमकां म्हाका दिसता असोच मेळ्ळा आसतलो. आतां जे आमी ग्रावंडाचेर आसा, आय बिलीव दॅट इज द ग्रावंड यू आर स्पिकींग अबावट. ह्या ग्रावंडा बद्दल आनी तुमचो क्रिकेटीचो इतिहास त्याच्या बद्दल थोडें सांगचें. आमी हांगा मागीर हळू इल्ली आमची टीम तयार जाल्या नंतर आमचो दुसरो एक मातसो व्हडलो ग्रावंड आसा, साऊथ म्हणटा थंय. थंय मागीर आमी मॅची खेळूंक लागले. म्हणजे भायल्या टिमीक आपोवप, फ्रेंडली मॅचीस. रायबंदर म्हणा, हांगा विल्लोसा म्हणून एक बरो हें आशिल्लो, एक खोशी आशिल्ली. हळडोणे आमी वताले. किटला म्हणटा तो मोठो ग्रावंड, त्या ग्रावंडार सुद्दां आमी खेळ्ळ्या तेन्ना. म्हाका एक खरें सर विचारूंक जाय की आमी ऑब्वियसली हांव म्हाज्या सुद्दां भुरग्यांक किंवा कोणाक म्हणटा अरे कोणाचो आरसो फोडू नाका, अरे कोणाच्या घरान बॉल मारू नाका, सारको खेळ आनी क्रिकेट. सो तुमी ल्हान आसतना एस्पेशली एट दॅट यंग टायम तुमी हांगासरले काही घरां पळयता हांव, आय बिलीव तेन्नाय आसतली थोडीशी घरां कापेल्यो आसतले. त्या टायमार बी आरशे बिरशे बॉल केला चड करून कितें जाताले, एक तर कंपाउंडान पडटाले बॉल मोठे हे मारली जाल्यार, किंवा वयर घराचेर पडटाले. नळे 1-2 फुट्टाले ते आसर म्हणटकच. आनी सीजन बॉल. हय, सीजन बॉल म्हणटकच कितें जाता ते लोक मातशे हे करताले, बोवाळ करताले. आनी आमी तांकां कितें सांगता, तुमचे नळे आमी रिप्लेस करता म्हणून. नळे आमी रिप्लेस करताले. पण मातशें पण केन्नाच तरी हांगा तुमी अशें खेळूं नाकात म्हणटाले ते रागान तेन्ना. पण आमी वी कंटिन्यू टू प्ले हियर ओनली. फुडें आमी एक क्रिकेटचो टुर्नामेंट सुद्दां केलो जेन्ना प्रशांत जोशी म्हाका दिसता ऑल इंडिया सेक्रेटरी कितें जाल्लो तेन्ना तो. आनी तेन्ना संदीप पाटिलाक आमी फायनलीक चीफ गेस्ट म्हूण हाडिल्लो क्रिकेटर. सो अशा प्रकारे आनी वी आर वन ऑफ द क्लब हू जॉयन द गोवा क्रिकेट असोसिएशन द अर्लियस्ट.
त्या वेळा म्हाका दिसता 20-25 मेंबर आशिल्ले ओके. क्लबाचे सो इनिशियल. इनिशियल मेंबर्सा मदीं तुमचो क्लबाचो. त्यानंतर लायफ मेंबरशीप बी तांणी केल्ली तेन्ना लायफ मेंबर बी अशें हांवूय लायफ मेंबर जालो. तर तेन्ना पासून आमी गोवा क्रिकेट असोसिएशनचे वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेंबर्स. आतां आमची टीम गोवा क्रिकेट असोसिएशनच्या ए डिविजनान खेळटा. हालींच तो टुर्नामेंट कंप्लीट जालो. पूण अशी ही वाटचाल आनी ह्या वाटचालीक म्हाका दिसता इन्स्पिरेशन पळय आसा तें भाऊसाहेब बांदोडकराचें. फायनली आयज ही सुंदर अशी वास्तू आमी पळयता. 1+1 आसा आनी आय बिलीव ह्या काही म्हयन्यांनी ताजें कंप्लिशनूय जातलें. ह्या क्लबा बद्दल थोडेशें सांगचें, बिकॉज खंयच्यान ती सुरवात ती तुमच्या वाटांतल्यानूच सुरवात जाल्या आसतली. हय. जेन्ना हो प्लॉट आमकां कंपनीन दिलो तेन्ना त्या वेळचे जे स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसले चर्चिल आलेमांव, ते आसतना SAG कडल्यान आमी थोडीशी ग्रँट घेवन त्या काम सुरू केल्लें ह्या वास्तूचें. खरें. पण ताजे नंतर मातसो एक 15-20 वर्सां खंड पडलो आनी कांयच जालें ना. हम्म. परत जेन्ना हांवें पळय हाची धुरा हातान घेतली हम्म. त्या वेळा म्हाका एक अनफिनिश्ड स्वप्न म्हणून तें पळयल्या नंतर दुख्ख जातालें की अर्दीच बिल्डींग आसा. पण त्या वेळा एक व्यक्ती म्हज्या आयुश्यान आयली गेल्या 2-3 वर्सां पयलीं 2022 2021-22च्या हातून दिनेश केणी म्हणजे पर्वरी रावतात बिझनसमॅन. तांकां एकदां हांवें दाखयलें, अरे हें कितें करपाक तूं कितें मदत करूंक शकता काय म्हणून. आनी तो फुडें सरलो की आपूण तुमी अर्दे घाला, आपूण अर्दे हें करता. अशा तरेन एक MOU सायन जाली. म्हज्या आनी एक म्हजें हें आसा क्लब जो हांवें फावंड केला, चोडन फार्मर्स क्लब, चोडन मॉडेल फार्मर्स क्लब. ताणीय बी कंट्रिब्यूट केलें. तांकां आमी सांगलें की तांचें ऑफिस हांगा करपाक आमी स्पेस दिता. सो तांणी कंट्रिब्युशन केलें. चोडणेचे कांय युवकूय फुडें सरले, तांणी डोनेशन दिलें. ते म्हणले बॅडमिंटन कोर्ट जाय म्हणून हो जो बॅडमिंटन आसा हांगा बॅडमिंटन इंडोर कोर्ट कवर्ड, पावसान सुद्दां खेळूंक शकता असो एक कोर्ट हांगा तयार जाला. आनी तसोच एक आउटडोर कोर्ट आसा भितर टेबल टेनीस खेळपाक आनी कॅरम अशे इंडोर गेम. वयर हॉल आसा जो ल्हान ल्हान फंक्शनाकूय वापरूं येता, टेबल टेनिसूय खेळूं येता, आनीक कसल्योय गेम जर आसात त्यो. तर अशा प्रकारचे परिपूर्ण अशें एक वास्तू हांगा तयार जाता. आमचे गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचे आमदार श्री प्रेमेंद्र शेट हाणेंय बी बरो सपोर्ट दिला तुमकां. हय. आनी त्यामुळे म्हाका खात्री आसा की एप्रील-मे पर्यंत, एप्रील पर्यंत भोवतेक सगळें काम आतां पूर्ण जातलें. एप्रिलान किंवा मेयान आमी हाचें उद्घाटन करतले. आनी एक म्हजें स्वप्न पळय जें आशिल्लें, पण सगळी प्रेरणा पळय आसा ती म्हणजे इन्स्पिरेशन ती भाऊसाहेब बांदोडकराची. त्यामुळे हांगा तांच्या प्रतिमेचें अनावरणूय आमी ह्या वेळा करतले. कारण काय ना म्हणल्यार तांचो हात ह्या क्लबाक लागलो आनी तातूंतसून हें सगळी सुरवात जाली. त्यामुळे अशा मनशाची जाणें जी अनेक हे वास्तू हांगा उब्यो केल्यो गोंयांत, अनेक प्रकल्प, अनेक योजना आनी वेगवेगळ्या क्षेत्रांत, म्हणजे आतां फुडें आमी पळयतले एक कोऑपरेटीव क्षेत्रांत सुद्दां तांणी बरें काम आनी हें सुरू केल्लें आसा. ताचेंय एक हें तुमकां हांव हांगा दाखयता. डेफिनेटली ताचें उद्घाटन करपाक स्वता भाऊ हांगा आयिल्ले आनी त्या किस्स्या बद्दलूय जाणून घेवया. प्रेमानंद बाब, म्हाका दिसता तुमच्या आयुश्यान भाऊचो खूब प्रभाव आसा आनी तितूंतल्यान बऱ्योय गोश्टी जाल्या, वायटूय गोश्टी जाल्या, आनी कांयशे म्हाका दिसता अशे हसत खेळत जे थोड्यो गोश्टी आसात ते तुमच्या अजून पर्यंत मना काळजान उरल्या. तातूंतलो एक किस्सो म्हटल्यार जो हांगासर घडलेलो, म्हाका दिसता तो तुमी सांगचो आनी लोकांक ती ओळख भाऊची करून दिवची. हांगा एक हें आसा, म्हणजे फाटल्यान जें आमी पळयता ती गोडावन चोडन विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायटी पळय जी आसा ती तेन्ना स्थापन जाली. आनी तेन्ना ते गोडावन बांदपा खातीर, शॉप कम गोडावन बांदपा खातीर हें. आनी त्या वेळा म्हाका याद आसा 1969 सादारण ह्या गोडावनाचें उद्घाटन करपाक भाऊसाहेब हांगा आयिल्ले तेन्ना. आनी हांगाच आमच्या समोर हांगा ह्या वडाच्या सकयल स्टेज घाल्ली लाकडाची
तर भाऊसाहेब आयले म्हणटा सगळे आनी ओपन स्टेज ती आनी सगळे लोक अशे जमा जाल्ले उद्घाटनाक. हांव ते खडपाचेर बशिल्लो. हांव तेन्ना नवप्रभाचो वार्ताहर आशिल्लो आनी ते सुरू केल्ले हांव रिपोर्टींग धाडटालो कितें बसून थंय. आनी सगळे लोक ते एका हातून हनुमान भाऊ पळोवपा भाऊ बरोबर रावपाक म्हणून सगळे चडले ओपन स्टेज ती आनी स्टेज कडाळ करून कोसळ्ळी भाऊ सकयत. पण भाऊ इतलो हे की ताणे हे धरून सकयल रावन सगळो कार्यक्रम व्यवस्थीत पूर्ण केलो. म्हाका याद जाता हांव थंय बसून ते नोट करतालो भाशण बिशण आनी हे रिपोर्ट धाडपाक. आनी एक सुंदरशी आठवण जाता त्या वेळार ही एक मिसेस फुर्तादो म्हणून एक एल्डरली बाय आशिल्ली. कित्याक म्हाका पळयलो आनी म्हाज्या म्हऱ्यान आयली. तूं आयुश्यान कितें तरी फुडें करतलो हा पूण तिणें म्हाका सांगलें तूं बरोवन बिरोवन घेता म्हणटकच जी म्हाका सदांच याद जाता. कारण फुडले म्हजी मार्गक्रमण प्रवास आसा पळय तो सगळो असो इव्हंटफूल आसा. म्हणजे वेगवेगळे सामाजीक कार्य तेन्ना म्हाका तिजी खूबदां याद जाता. बरें सर, बरेचदा म्हणटा की लिबरेशना नंतर भाऊच्या काळान जर कोणें नांदी सुरवात केली शिक्षणाची जाल्यार ती तांणी केली. युनॅनिमसली सगळे जाण ताका अग्री करता. तुमी शिक्षण क्षेत्रांत बरेच वर्सां आतां वावुरतात, काम केलां. तुमी भाऊक लागच्यानूय पळयला, तांच्या वांगडा तांचो अनुभव तुमकां आसा. ह्या शिक्षण संस्थे बद्दल तुमच्या आनी रादर तांच्या ह्या इनिशिएटीव बद्दल तुमकां कितें म्हणचें दिसता? गोंयान मराठी आनी प्राथमीक शिक्षणाची जी हे जाळें पळय पसरलें. म्हणजे आमच्या चोडणान 6 प्राथमीक शाळा सुरू जाल्यो. प्रत्येक वाड्याचेर एक एक अशी आनी प्रत्येक कडेन बिल्डिंगो बांदल्यो. ह्या जी पळय तातूंतली एक शाळा हांगा पयलीं पुर्तुगेज हे चलताल्यो शाळा. ही कोमनेराजीची बिल्डींग चोडणेच्या पुर्तुगेज शाळा चलताली. ती स्वतंत्र जाल्या नंतर मराठी शाळा जाली आनी कांय वर्सां हांगा ती मराठी शाळा चडली. 1968-69 वयर एक जागो दिलो कोमनेदातीन बिल्डींग बांदपाचें. हांगा तांकां ऑफीस आपलें जाय आसलें म्हणून वयर जी जागा पळय दिली थंय 7, कारण हांगा शाळा आशिल्ली पयली ते 7वी मिडल बी त्या वेळार मराठी म्हणून 7 रुमाची एक शाळा वयर थंय बांदली. गोंयांत जो प्राथमीक शिक्षण जो गांवांनी आनी वाड्या वाड्यार जो प्रसार जालो ताजे प्रवर्तक भाऊसाहेब बांदोडकर. ह्या कोणूच नाका हे करूंक शकना. आज त्या शाळाची परिस्थिती बदलत्या परिस्थितीत इकॉनॉमीक प्रोग्रेस जाला, हे जाला, लोकांची हे सोशलूय लायफ चेंज जाला आनी तातूंत ते हे आसा नैसर्गीक ते आसूं. पण सुरवातेच्या सारके कांय विद्यार्थी म्हणजे खुबशे जाण गोंयचे नामनेचे लोक ह्या मराठी शाळांसून शिकून व्हडले जाले आनी नामना कमयली. आनी ताजें सगळें श्रेय पळय आसा हे भाऊसाहेब बांदोडकराकूच वता. आनी त्या दिसांनी एक हांव त्या वेळार BSc फायनल इयराक आशिल्लो आनी त्या दिसांनी एक घटना घडली की हांगा जे स्थानीक स्कूल आशिल्लें सेंट बार्थोलोमेस हायस्कूल म्हणून थंय एक तेज बहादूर सिंग म्हणून हेडमास्टर आसले. त्या हेडमास्टरान बरो लोकप्रिय हेडमास्टर, भुरग्यांक बरो आवडटो, ताका तांणी टर्मिनेट केलो. कारण तांकां तो आपलो कोण तरी अपॉयंट करपाचो आसलो. ताका टर्मिनेट केल्या बरोबर सगळे भुरगे पळय आसा ते स्ट्रायकार गेले. ताचे सपोर्टर की ताका रिइस्टेट करचो म्हणून. आनी तांचे पालक पळय आसा ते बी ते स्ट्रायकान जॉयन जाले. आनी मागीर कितें जालें ते कशेंच घेवपाक तयार ना. शेवटी तें प्रकरण भाऊसाहेबा कडेन गेलें. भाऊसाहेबान जे पालक पळय आशिल्ले तांणी प्रयत्न केलो पण शेवटी कितें आसा ते मायनॉरिटी स्कूल आनी मॅनेजमेंटान इंटरफियर जावंक शकना सरकार. ताणें मागीर भाऊन एक कल्पना तांचे मुखार मांडली की तुमी आतां इतले जाण आसा तुमी एक तुमचें स्वताचें स्कूल करा मरे सुरू कितें. आनी आतां स्कूल सुरू करतलो अचानक मिडल ऑफ द डिसेंबरान ती कळ्ळें बिल्डींग जाय न्ही. बिल्डींग कितें म्हणल्यार पूण ही बिल्डींग म्हणल्यार दिता न्ही तुमकां करा म्हणल्यार बाकीचो सगळो सपोर्ट दिता म्हणल्यार रिकॉग्निशन हें सगळें रजिस्ट्रेशन हें तें सगळें. त्या बरोबर त्या लोकांनी ती उचलून धरली हें आनी चोडण एज्युकेशनल सोसायटीची स्थापना जाली तेन्ना. आनी 1970च्या डिसेंबर म्हयन्यांत स्ट्रायकार आशिल्ल्या सगळ्या भुरग्यांच्या सयत ती शाळा सुरू जाली
महाराष्ट्र बोर्डाच्या हाचे ताका रेकॉग्निशन पूण मेळ्ळें. हे कितक्या तेंपान जालें बिकॉज ऑब्वियसली एड्युकेशन हें मेळपाक सुद्दां आमकां महाराष्ट्राचे जाय हय पडटालें. हय हे महाराष्ट्राच्या सगळें मागीर तांणी हय शॉर्टस्ट पॉसिबल टायमान त्या करून हाडलें. एका वर्सा एक एसएससीच्या भुरग्यांचे थोडे हें जालें, नुकसान जालें, बसूंक मेळ्ळें ना. पण त्याच वर्सा हांवूय बी म्हाका इनवायट केलो हातूंत हेडमास्टरान. हांव तेन्ना BSc जाल्लो, म्हाका मॅथ्स टिचरची हांगा हें आशिल्ली वेकन्सी, आनी हांव हांगा मॅथ्स टीचर म्हणून सुरू जालो. त्या वेळार बोर्डाचें इन्स्पेक्शन आयलें. म्हाका याद आसा म्हजे एक त्या इन्स्पेक्टरान क्लासूय पळयल्ली मॅथ्साची SSCक, आनी त्या वर्सा रेकॉग्निशन मेळ्ळें. आनी त्या वर्सा आमचे 1971 भुरगे हाका बसले SSCक. आनी त्यान म्हजी जी पळय फुडली हें आसा, कारण म्हाका एक आवड आशिल्ली गांवांनूच काम करपाची, गांवच्या एकंदर सामाजीक हातूंत भाग घेवपाची, ती म्हजी म्हणजे त्यामुळे आवडलो. नाल्यार म्हजे बरोबरचे सगळे बॅचाचे भुरगे पळय आशिल्ले त्या वेळार जुवारी एग्रो कॅमिकल्सार गेल्ले सगळे. हय, ती full भाऊच्या batch. हितूंतल्यान सुरवात हय, जाली. ती बी भाऊच्या हातूंतल्यान प्रयत्न. त्या सगळो म्हजो बॅच BScचो थंय जॉयन जाल्लो, आनी हांव हांगा टीचर म्हणून जॉयन जालो. म्हणजे दैवीत हें कशें आसता तें पळय, फुडें सगळ्यो घटना तुम्ही जर हांगा घडपाच्यो. नासल्यार आय बिलीव बाकीच्या बरोबर जुवारीनूय आसतले असले म्हण कामां सारकें. सो म्हणजे अशें संचित आसता, देवूच ते सगळे घडोवन हाडटा अशें म्हाका म्हणजे हय, भावना हय. आसा. हय सर, आयज तुमची संस्था रायट फ्रॉम नर्सरी ती 12वी पर्यंत हें शिक्षण दिता, आनी म्हाका दिसता फाटल्यान जे आमी बिल्डींग पळयता ताकाय तुमी नांव दितना भाऊचें नांव दिलां, दयानंद हायस्कूल. हो एंटायर प्रवास तुमी तुमच्या संस्थेचो कसो पळयता? 1970 भाऊच्या प्रेरणेन संस्थेची स्थापना जाली, आनी भाऊन आमकां ती बिल्डींग आतां तुमकां दाखयल्या पळय ती बिल्डींग आमकां दिली. आनी थंय पयलीं ते 11वी त्या वेळार वर्ग सुरू जाले. डिसेंबर 17 सुरू जाले. 1971 रेकॉग्निशन मेळ्ळें बोर्डाचे बिडाचें, आनी हें जालें. हांव 1971 जॉयन जालो सेक्रेटरी आनी हें म्हणून मॅथ्स टिचर म्हणून. नुकतोच हांव BSc जाल्लो. आनी आमी ठरयलें की ह्या स्कुलाक दयानंद हायस्कूल हें नांव दिवचें, कारण सगळी जी हें पळय आसा प्रेरणा, सगळो सपोर्ट म्हणजे सरकारी पातळीचेर आनी सगळीच्या हातूंत तो सगळो भाऊन सपोर्ट दिलो. आनी वेळच्या वेळार कसलेय प्रस्न आयले ताबडतोब ताजे कडेन गेले की तो ते सेटल करतालो. इतले क्वीक एक्शन सदांच. म्हणजे त्यामुळे ती एक हें आशिल्ली, आनी त्यामुळे ताजें नांव आमी दिलें. आनी फुडें मागीर कोमनेदादीन चोडणेच्या ही 3000 स्क्वेअर मिटर जागो आमकां दिलो. आनी 1994 ही जी बिल्डींग पळय फाटल्यान बैठी आसा हायस्कूलची, ती बिल्डींग आमी बांदली 1994 आनी हांगा शिफ्ट जाले. आनी थंय आमी प्रायमरी आमची चालू दवरली. ताजे नंतर दयानंद आमचो मनोहर पर्रीकरान जी स्कीम केली हाजे खातीर आमी 1994 हायर सेकंडरी सुरू केली, आर्ट्स आनी कॉमर्स. तांकां ते साळकर म्हणटा तांणी थोडी मदत केल्ली, तांचें नांव त्या हायर सेकंडरीक दिलें. आनी 16 जुलय 2002 बाईच्या उपस्थितीन आनी तेन्नाचे मंत्री पांडुरंग मुडकेकार हांगाचे आमदार हांच्या उपस्थितीन ह्या 2 बिल्डिंगेची पायाभरणी जाली. आनी थंय तुमी पळयतात उद्घाटनाच्या हाका श्रीपाद नायक, मनोहर पर्रीकर आनी शशिकला काकोडकर, जाणें आमकां शशिकला काकोडकर म्हणजे भाऊच्यो ह्या सगळ्या हातूंत मार्गक्रमणेन तांकां खबर आशिल्लें सगळें, कारण तो प्रवास खबर आसा. हय प्रवास खबर आशिल्लो. ताणें आमकां ह्यो जागो मेळोवन दिवपाक भरपूर तांणी शशिकला काकोडकर हांणी मदत केली. आनी तिकाय मुद्दाम आमी, ती त्या वेळार चीफ मिनिस्टर नाशिल्ली. मनोहर पर्रीकर जेन्ना कंप्लीट जाली बिल्डींग तेन्ना चीफ मिनिस्टर नाशिल्ले, भाऊ मिनिस्टर आशिल्ले हांगा अटल बिहारी वाजपेयीच्या गव्हर्मेंटार. तांकां तिगांकूय आमी ह्या बिल्डिंगेच्या ह्या 2 हाज्या बिल्डिंगेच्या उद्घाटनाक हांगा हाडले. आनी म्हाका सांगपाक हें जाता की ज्या प्रेरणेन आनी भाऊसाहेबान शिक्षणाच्या बाबतींत जें तांचें कंट्रिब्युशन आसा ताजी आमकां प्रेरणा मेळ्ळी. आनी आज जो वटवृक्ष ह्या संस्थेचो आनी आतां फावंडेशनल म्हणजे नर्सरी ते 12वी पर्यंतचे सगळें शिक्षण पळय आसा, सादारण 500 भुरगे ह्या शाळेंत शिकतात. आनी फुडें आनीकूय आमच्यो कांय योजना आसात, ग्रावंड करप, इनडोर स्पोर्ट्स फॅसिलिटी करप, अशा प्रकारच्यो कांय योजना म्हाका खात्री आसा की वेन यू हॅव ए पॉझिटिव्ह मायंड
एव्हरीथिंग कॅन बी अचिव्ड इज सारकें. माय मंत्रा आय थिंक ॲक्च्युअली. एट दी एंड ऑफ द प्रोग्राम सर खरंच दिसता की एक प्रयत्न केलो आमी आयच्या दिसा भावूक जाणून घेवपाचो. म्हणजे हांवें भावूक पळोवंक ना, आमी फक्त आयकलां वाचलां. बरेचशे म्हाज्या जनरेशनाक किंवा फुडली पिळगी आहा तांकां व्हडलोसो भावूक खबर ना, बट आमी बरेचदा इवन आमी म्हाकाय सुद्दां बी आयकताना. तसो 21 वर्सांचो जाय पर्यंतच भाऊचो मातसो Correct. रावलो खरो म्हणजे. बट तरी It was तुम्ही a पळयलां very तांचें हय. काम हय, पळयलां, हय. सगळे बऱ्यो वायट गजाली तुम्ही बारीक सारक्यो पळोवपाक यू आर विटनस टू इट. बरेचदा आमी म्हणटा की भाऊन वेगवेगळ्यो संस्था घडयल्यो, शिक्षण संस्था घडयल्यो. पुण्यात जी पळय गोंयच्या भरभराटीची सारकें. बरें आमी भाऊन हें केली. हय, बरेचदा म्हणटा की आमी भाऊन संस्था घडयल्यो, शिक्षण संस्था घडयल्यो. म्हाका दिसता भाऊन मनीसूय घडयले. आणि म्हाका दिसता आवर्जून तूं सांगूनशें दिसता की तुमी हांगासर स्थानीक म्हणून इनिशियली तुमी मॅथ्स टिचर म्हणून जॉयन जाले. तुमी सेक्रेटरी म्हणून ह्या संस्थेचे वावुरले आनी आयज चेअरमॅन म्हणून वावुरता. आनी ही संस्था जी ग्रॅज्युअल सुरू जाल्ली एका स्वप्नांतल्यान ते आयज येदे व्हडले हांगासर तुमी तुमच्या भाशेन 2011 म्हाका बेस्ट हेडमास्टर म्हणून अवॉर्ड मेळ्ळो गोवा राज्याचो पुरस्कार. सो आय थिंक हो सगळो प्रवास एक प्रेरणांतल्यान सुरू जाता आनी ती प्रेरणा म्हटल्यार भाऊ. म्हाका दिसता भाऊ इज क्वायट इंटेग्रल टू एंटायर DNA ऑफ गोवा. आनी म्हाका दिसता फक्त आतांच न्ही तर फुडें येणारे पिळगेक मेरेन उरतलो हीच म्हाका दिसता म्हाजी इच्छा आसा की आनी तो उरचो रेलेवंट. सर तुमी वेळात वेळ दिलो आनी म्हाका दिसता जी तुमी बॅक इन मेमरी लेन रायट फ्रॉम तुमच्या भाटांतल्यान ते हांगासर स्कूल कॉम्प्लेक्सा मेरेन जो हो प्रवास आमी पळयलो आनी तातूंत भाऊचो तुमचेर जो प्रभाव आसा तो जाणून घेवपाचो प्रयत्न केलो. देव बरें करूं. इट वॉज प्लेजर टू हॅव यू ऑन दीस पर्टिक्युलर शो सर. थँक्यू व्हेरी मच. प्लेजर.